आज आम्ही शिरदोनच्या वाठारांतलो जिजस नाजारेत वॉर्ड आसा आणि जे आमच्या फाटल्यान फामाद जेजूस नाजारेताचे जे कपेल आसा थंय आसात। हो वॉर्ड आज आम्ही आम आदमी पक्षात आज सगळो डोर टू डोर एक कॅन्डिडेट म्हणून आज आम्ही भोंवून काडला आणि आमकां अशें दिसून आयलें की हांगा खूब प्रॉब्लेम्स आसात। कितलेशेच इश्यूज हांगा एमएलएन कांयच सॉल्व केल्ले ना। सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार हो वाठार जो आसा तो हांगा जे भुयार आसा आणि त्याचे वयर जे कपेल आसा जेजू नाजारेताचे थंय पेजेचे फेस्त जाता। व्हडले सगळे लोकांचे सामके श्रद्धेचे साधनादरेचेच न्हय तर आख्खे गोंयांतल्यान हांगा लोक येतात आणि आयज सांगपाक दूख दिसता की ह्या वाठाराचे जे चर्च आसा थंय जे इल्युमिनेशन केल्लें थंय जो हायमास्ट लॅम्प लायल्लो येदो व्हडलो तो हायमास्ट लॅम्प आज तो पेटना आणि आयज चर्च काळखान बुडलेली आसा। हांगसरल्या लोकांक ते खूब दूख जाता आणि ताका लागून म्हाका दिसता इतके ताणें केअरलेसपण केले आणि तो हायमास्ट लॅम्प आतां कितलोसोच तेंप जालो हांगा पेटना। हांगसर बाकीचे खूब इश्यू आसात। हांगा लोकांक सारके फेसिलिटीज मेळनात आणि पयस पयस घरां आशिल्ल्यान सगळे तरेच्यो ज्यो इश्यूज आसा ते सगळे हांगा आसात। पण एमएलएचे हांगा मातूय लक्ष ना आणि ताका लागून म्हाका दिसता इवन हांगा चोरयो जातात खूब फावटी हांगा सेक्युरिटी सारकी ना आणि ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी आज विचार करपाचो वेळ आयला आणि तांणी एक नवीन गव्हर्मेंट तुमकां डायरेक्ट डोर स्टेप डिलिव्हरी दितले। हांगा कितलेशे सिनियर सिटीजन आसा बाकीची घरां बंद आसता तांकां कितें फेसिलिटी गृह आदाराचे हांगा इश्यू आसा थोड्यांचे बाकीच्यांचे कितें कितें आनीक बारीक सारीक इश्यू आसा तांकां आमी डोर स्टेप डिलिव्हरी दितले आणि ताका लागून शिरदोनकारांनी स्पेशली जेन्ना ते इतले हांगा कुशीक रावता हांगा पयस पयस रावता तुमकां डोर स्टेपाचेर आमचे व्हॉलंटियर आमचे ऑफिसर येवन जेन्ना आमचे गव्हर्मेंट जातले तेन्ना तुमची कामां करून दितले। ताका लागून आम आदमी पार्टी रामराव वाघाक तुमी हांगा निवडून हाडचो। हांव तुमचो एक कॅन्डिडेट तुमचो उमेदवार म्हणून तुमची सगळी कामां करपाक हांव तुमकां उतरतां।